सर्वांकೈ नमस्कार. हांव जयश्री पै. विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागत. आज आम्ही एक यशस्वी उद्योजकाले उल्लेखनीय प्रयाणाचे कहाणी तुमगेल मुखार हाडत आसाची. आज आमगेलो आसाची मंगळूरचे बैकंपाडीचे विनायका इंजिनियरिंग वर्क्स हाचे मॅनेजिंग पार्टनर इंडस्ट्रियलिस्ट श्री सुधाकर बालिगा. 1943 म्हळ्यार 1983 सूर जालेले हांगेल कॅश्यू प्रोसेसिंग मशिनरी इंडस्ट्री आजी 42 वर्साचे दायज म्हळ्यार लेगसी ऑफ 42 इयर्स जावन वाडला. आमगेल देशाचे चेन्नई, ओरिसा, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका असल पुरा विंगड राज्यांतू मात्र नाही, श्रीलंका, नायजेरिया, आफ्रिकन देशांतूय एक विश्वासार्ह संस्था जावन आसाची. काजू बियेचे प्रोसेसिंग कार्य करचे पद्धतींतू बदलावण हाडलेले बॉयलर आणि ताजे संबंधित यंत्र तयार करून काजू बी उद्योगा क्षेत्रांतू मस्त योगदान दिला. अर्थांची कर्नाटका कॅश्यू मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनाचे ऐतिहासिक 100 वर्साचे उत्सवांतू हांगेल उद्योगू समर्पणा भावना आणि सेवाक हांका सन्मान आणि पुरस्कार मेळा. आज आम्ही हांगेल यशस्साची मक्ष आशिल्ले विजनरी आणि उद्योजकतावादी एंटरप्रेन्योर श्री सुधाकर बालिगा हांका विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत करया. नमस्कार. आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत. तशीची हांगे लागी संदर्शनांतू हांगेल नवनिर्माण आह्वान मार्गदर्शक तत्व आणि 4 दशकांतू उत्कृष्टतायेचे आकार दिलेले मौल्य हाजी बग्गे हांगे लागी उल्लोन प्रेरण घेवया. बाळमाम तुमका आमगेले वापस परत स्वागत करता. बाळमाम म्हणूक इथं म्हणाले हा ಒಂದು क्लासमेट आणि एक प्रयत्न सो देखून तुम्ही नावारी सांग आपय मका जय चल चल. थँक्यू सो मच. सुधाकर म्हगे क्लासमेट आशिल्ले कॉलेजांतू तशें आतां आमी भारी खुशी जाता म्हाका हे इंटरव्यू घेवचे खातीर. सुधाकर आतां तुगेले उद्योगांतू वच्ची पश फुडें वृत्तींत आशिल्लो. सान आसतना तुमगेर खंय घर आशिल्ले सानपणेचे तुमगेले परिचय दिताची तशीची तुमगेले उद्योगा वच्ची थंय एक परिचय दिता. म्हजें नांव बी सुधाकर बाळिगा. हांव गोविंदराय बाळ्याल पूत हांगाची मंगळूरांतू जन्म नंतर जाल्यार मंगळूरांतूची आनी म्हगेले आज्जाले बिजनेसा भितर हांव पुरो आशिल्लेची. बट हांव आनी म्हाका 4 जण बावंड भयणी आसात. तशी हांव कसं म्हणाले की म्हगेले PUC एज्युकेशन जातरी हांव एबिक प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणून बलमटा भितर थंय डिप्लोमा स्टडी केले. थंय तुलान एक अन्नाल बिजनेसा भितर वचना अशी सीदा हांव बेंगलोरात चमकलो. कॅम्पस इंटरव्यू जाल्ले बेंगलोरा वचून थंय एक कंपनी भितर सेरलो हांव सुपरवायझर जावन थंय काम मेळ्ळें म्हाका. जस्ट फॉर एक्सपिरियन्स खातीर हांव एक घर सोडून जातरी आमी कशें अशें येता 4 जण हे गुर्त जाता म्हणल्या खातीर हांव जॉबा गेलोलो. जॉबा वच्चो काय म्हण नाशिल्लें. बट हांव म्हगेलें ओन गेलें तें म्हगेलें आमना ಸ್ವಲ್ಪ तांचे कितें ऑब्जेक्शन मेळ्ळें. समाधान ना ताका. तो म्हळ्यार शिकून आसचे बरो सकट आसचे बरो जाल्यार आमनाले तें प्रोफेशन तुमी मुखार समोरतल तुमीची म्हूण सांगून ताणें म्हाका एक आड घाल्लें. हांव म्हणलें 4 जण आसता तेणी कळ्ळें हांव एकलो न्ही तुवें बिजनेस प्रोजेक्ट तांणी पळयतालीच कळ्ळें. हांव म्हगेलें ओन कसो हांव एक डिप्लोमा केलेले खातीर हांव तें म्हगेलें विद्ये तक जावन तें वेस्ट जायना अशी कसं लायक म्हगेलें म्हळ्यार कोर हांव म्हाका आश आसा तेच्या न्हू हांव पळयता विंगड म्हणलें हांव आयकलो ना म्हगेलो कळ्ळें. तूं वता जाल्यार हांव म्हगेलो सपोर्ट ना तुका हांव कसो न्ही तुका हेल्प कर. हय
तशें हांव तुगेलें ओन वता जाल्यार वचचें तो म्हणलो. हें जाताना बेंगलोरांतल्यान एक वर्स काम करून रिटर्न आयलो. रिटर्न येवन बैकमवाडी भितर एक ग्रेनाइट कट्टींग कंपनी भितर थंय सुपरवायझर जावन चललो. थंय एक 2 म्हयने काम केलें. मागीर म्हगेल्या फ्रेंड एकलो ताणें एक वर्कशॉप सेट केलेलें हांगा खंय बेजन स्कुलाक. थंय ताका वर्कशॉप सेटअप करून ताणें म्हाका आपयलो फॅब्रिकेशन फॅब्रिकेशन करचे खातीर. म्हगे वर्कशॉप तुका दिता मरे, तूं लीज करी, तांचे वेजीस जाल्यार ओके म्हाका करी म्हणून. सेम टायम म्हगेलो पार्टनर मिस्टर अरुण पडियार म्हणून, तो एमचिकेचोची पाणेमंगळूरचो, बट सेटल्ड इन हांगा मंगळूर. मंगळूर. तशें आमी दोग जाण ओट्टू मेळ्ळू. ताणें आपयले खातीर थंय गेल्लीची. थंय आमी 83 तुलान फुल्ल फॅब्रिकेशन वर्क केल्लें. तेन्ना आमकां म्हाका एक कसो हॉबी म्हणल्यार खंयचेय एक इंडस्ट्री खंयचेय एक जाग्यार गेल्यार तांची परिस्थिती पळोवन त्या परिस्थिती तक्क तांकां जाल्यार हेल्पफूल जेवची मिशिनरी घालीत की म्हूण सांगून म्हगेलें एक विजन आशिल्लें. सो तशीच आमी काजूबी फॅक्टरी भितर म्हगेले पड्यार माम हस्क डिलींग करता आशिल्लो. काजूबी सॉल भितर तें सॉल येता पळय ब्राऊन कलर. हय ब्राऊन कलराचें, ते सॉल तो डील करता आशिल्लो. कसं लागता ते सॉल हय सॉल एक्चुअली ते उदक घालचे कळ्ळें. बट आमी एक तें आण एक ताजें हें बेस सोदून काडलें. ते सॉल कलेक्ट करून ते कंप्लीट वेंचून तातूंत पुरो काजू बीन खाण पडलेली चूर घेवन वेंचून हें सायझींग काली सॉल विंगड करून ते तो तमिळनाडा भितर सप्लाय करता आशिल्लो. ते लेदर टॅनिंग मेन ऑब्जेक्ट ताजे लेदर टॅनिंग घालता. सो दॅट ताजे कलर आसा पळय ते लेदराचे हाजी कलर येवन फार चंद कलर येता. सो ते एक मार्केटींग कोर सुरू करून ते कलेक्शनाक आमी वता आशिल्ले ती. पूण हांव आनी म्हगेलो फ्रेंड पडियार कलेक्शन वताना काजूबी फॅक्टरी भितर अशी पळयलें म्हणे हेल्प कोरीत कडेन तांगेले पुरो सिस्टम म्हाका बारीक रूड दिसलें तें. म्हळ्यार काजूबी प्रोसेस करचे म्हळ्यार ते काजूबी सुरवेक तिंबोवहा उदका भितर. आजी उदका भितर तिंबून आयज सकाळी एक ड्रम घालून ते एक ड्रम तांणी घालतना 50-100 किलो तितले घालचे. ते मागीर गुणाका मॅन्युअल गुणाका गुणान ते काजूबी शिजोवन मागीर काडचे. ते सुकोवन एर्दूच ते कटिंग मिशिनां वचचे कळ्ळें. हें पुरो पळयतना आमकां दिसलें लॉंग प्रोसेस आनी व्हेरी टिडियस प्रोसेस. टायरिंग दिसलें कसं शिजोवका न्हू ते बॉयलर हें काजूबी एक बॉयलर केल्लें कशी म्हूण दिसलें मोत्यान. तो आमी एक सान बॉयलर एक डिझायन केल्लें आनी एक ताका एक पेडावना टायप एक आयदन केल्लें. त्या आयदना भितर आमी कसं केलें म्हळ्यार 3 क्विंटल बी एट ए टायम कसं एका बंदांत भितर बी घालून आनी तातूंतल्यान स्टीम करून स्टीम ताका पास करचें कुकराक. ते कुकरां भितर शिजून 20-30 मिनिट 20 to 30 मिनिट्स भितर हाय टेंपरेचर स्टीम टेंपरेचर ते बॉयल जावन 30 मिनिट्सान आमकां इंडिकेशन दिता ते बॉयल जाल्लें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताजें स्टीम ते वयर तुल्यान वचून ते तूक घेवचें. तूक घेवन ताजे तोंडा लागीं हें जाता स्टीम भायर येता. ते स्टीम भायर येतना कळ्ळें प्रोसेस जाल्लें म्हणून कळ्ळें. ते काजू 300 किलो विदीन हाफ एन अवर. हें ताणी 100 किलो एक दीस गुणाचे. सो आमी सक्सेस जाले ते बॉयलरान. तें सक्सेस जालें आमकां सक्सेस जाले पुरो एक ताका एक गिराकी वरकल ताका एक गिराकी बचपे तूं मुनकूर माधवराय प्रभू काजूबी काजूबी फॅक्टरी
तांगेला का सुरय वचून एक चांगले अशेष असतं खज्जू बी एक आम्ही सिद्धूचा एक हें केलं तुम्ही आमकां एक कसं नाही ताजे बगे ऑर्डर दिली म्हणल्यार रे आम्ही तुमकां ओन दितात ओन दिवन तुम्ही ताजे हें पळयतरी कसं जालें परफॉर्मन्स पळोवन आमकां पेमेंट करायची तेतून ते कसं नाही पेमेंट करनात तुम्ही जायत राहा सुधाकर करायची मला तो मधुराय प्रभू तो MMP म्हणतात NMP म्हणता पळय हात तांगेले रिटेल वर्कशॉप ब्रँड तो ಗ್ರೇಟ್ ಮನುಷ್ಯ तो ಕಳಿವ ಇಟ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ತಾಣೆ ನಕ್ತರ ದುಡ್ಡು ನಿಗೆ ಬೇಸಿನ ದುಡ್ಡು ಗೆ तुम्ही ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು जाता ಕಸಾನೆ असेंबली तू कॉस्ट मागिर म्हाका अड्डा आमकां सॅटिस्फॅक्शन आमी केलें वर्क सक्सेस जाला म्हणून सो ताका दिले ताका दिल ऑन ट्रायल बेसिस तांतू भितर आमी सक्सेस जावन ताका भारी खूश जाला पेट्टा कळलं एक दीस भितर 300 किलो एक अर्धे घंट्याक ते म्हणा पुढे मी ते नंबर ऑफ बॅग्स कितली गोणी बदीताची म्हणून कळलं 10 गोणी की 20 गोणी की 25 गोणी की 30 गोणी तशी स्वतःनी प्लॅन घालले 30 गोणी बदलूचे म्हळ्यार 3 टन बजूज म्हळ्यार ते बॉयलर घालून काडचे ओहो प्रति एवरी हाफ एन अवर वन शिफ्ट बॉईल जाता वय वा कंटिन्युअस ते बॉईल केले ना आधी बॉईल केले ना पाय सकाळी म्हळ्यार सुकोच जालो असते ड्राय जाव ड्राय जावपाक ते ड्राय करतना कसं जाता म्हळ्यार ती बी ताजी भितर आशिल्ली ते बैल ताजी हें आसा पळय सॉल तांतून सोडता लूज जाता लूज जाता ते लूज जाता ताका एक कत्तरी कट करू सो ते कत्तरेक करू सुरू केले कत्रीचे ते कत्रीन कट करते मशीनरी मॅन्युअल पुरा बैल म्हणजे तुका एक गोणी प्रोसेस करत जाल्यार स लेबर जावपाक आशिल्ले ताका कळ्ळें ते प्रोसेस ते स्टार्ट केलें मागीर तांणी ते जाता आनी म्हळ्यार तांचो मॉइश्चर आसता 7-8% मॉइश्चर आसता ते मॉइश्चर काडू एक करपाक मारता म्हणून सांगून एक ड्रायर डिझायन केलें इज ए स्टीम ड्रायर ऑपरेटेड बाय स्टीम ओके सो ते अनेक गुण ते पुरा माइलस्टोन दिन्ने एक वर्ष 1.5 वर्ष भितर आमी पुरा ताजे वन बाय वन मिशनरी काडता गेल्याची आनी ताका ड्रायर केलें ड्रायर जातरी मागीर ते पुरा मॅन्युअल आशिल्लें पिलींग काजू बेचे पुरा पिलींग मॅन्युअल मागीर डब्बू बरू एक मशीन केलें काजू बी जातरी डब्बू काजू बी बोर खानो ते हातान भरता न्हू ते कुड्डी जेवचे मेलार पडचे हें पुरो मस्तशें ताक्के एक मशीन केलें ते मशिना भितर तुका 4 डब्बो 5 मिनट भितर बंद जाता ते लेबर हें पड तशी सेव करचे तदनंतर ताका गॅस घालूचो वायट जेनाची डब्बे बंद जातरी एक ताका एअरटाईट म्हळ्यार तातूंत हें घालून CO2 घालून सील करचे ते एक मशीन केलें सो वन बाय वन करून आमी तांचे भितर सक्सेस जाल्याची सो आमकां रेस्पॉन्स येवचो सुरू जालें डिमांड सुरू जालें आज हे फॅक्टरी आज काजू बी फॅक्टरी साऊथ केंद्रांत आनी मंगळूरांत म्हणून सांगून 400 फॅक्टरी आसाची 400 300 फॅक्टरीक तुमगेल आमगे सप्लाय मशीन सो विनायक इंजिनियर म्हणून एक नाव येता गेलें एक नाव भितर आमी किंग जाल्लेची लायक विषय आतां तुका हाका पुराय एक फाउंडेशन जावपाक जाल्यार तुमगेल सुरवे जालें ते फॅब्रिकेशन वर्क ते मस्त ते मुस्तू अनुभवाचे ते आमी सोनी ते एक युनिट घाललें मागीर आमकां ऑर्डर चडता गेलें ते पुरा मार घालचे तेजेन तुमगेल फर्स्ट युनिटाचे ते पुरा करता आशिल्ले ट्रस्ट मागीर सोडले ट्रस्ट आमगे लेबरांक सांगलें त्यानंतर आनी काजू बी मिशनरी मात कॉन्सन्ट्रेट करूं सुरू केलें कळ्ळें मागीर आमकां जागो शॉर्ट जाल्लो बरीच फॅक्टरी घेतली येद्राक घेतली सायडाक घेतली म्हणून 4-5 युनिट घेतलेच आमी सो आज ऑन टुडे आमकां चिंतलें व्हेरी गुड ते पुरो सहकार दिलें आमगेल्या कामाच्यान इथं म्हळ्यार आमगेले आशिल्ले 5 जण सुरू आज आमी 120 जणांक एम्प्लॉयमेंट दिलो वंडरफुल कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट थँक्यू तांगेले सपोर्ट तांगेले हें प्रिती हार्ड वर्क तुमी एक नमगुनो
हय ते तुमगेल वैर धैर्य दवरनु हंका आमी सॅल्यूट मर अन्न गत कळली की परे अन्न शिल्की ताजे मध्ये मेला अन्न फॅक्टरी ओपनिंग तक्का आयलो ग्रेट ते पात 1 वर्ष आशिल्लो 2 वर्ष आशिल्लो मागीर बारीक पुस्तक ओपनिंग तरी मस्त केलें म्हाका जावेत तूं केलें आम जावेत चॅलेंज जावन घेव चॅलेंज घेवन केलें तें वंडरफुल वंडरफुल तशी फस्टाक फायनान्शियल सपोर्ट नाशिल्लो आमकां त्या कशें केलें बँकाचें फस्टाक म्हळ्यार आमी स्टार्ट करचे पयस फुडें कहाणी बँकाच्यान आमकां सपोर्ट करनी आमी दिल्या प्रोजेक्टाक तांगेला निमगेला आमगे 5 लाख रुपया लोन जावं फॅक्टरी करूं कोणी तिनाची लोना जायत ना म्हळ्यार दिवचे जायना म्हाका तें म्हणटा फुडें कोड जालें अमावंट अशी तशी म्हणून ताज्या बद्दल आमी एक 2 वर्स एक लीज घेतिल्ली आसली बेजंट कॉलेजाक एक वर्कशॉप तें हांव म्हणलें प्लस 60-40 बेजिसार तें वर्कशॉप आमी घेतले लिजार घेतलें आनी काम आमी स्वंत करता आशिल्ले ती वर्कय आमकां अर्शेक गुत्त सुका म्हणून हय गुत्ता सुका आनी आमी तें विद्येक पूरक जावन आसुका तें म्हूण सांगून तें काम आमी करता आशिल्ले तें ओपन ग्रावंडार आशिल्लें काम एक सांग वर्कशॉप बट ओपन ग्रावंडार आमी बसून काम करता आशिल्ले तेन्ना तें वयर आशिल्लें कॉर्पोरेशन बँकान मॅनेजरान पळयलें आमकां आनी पळोवन ಕನ್ನಡನ ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಳೇಲ್ತಾನೆ ನೀವಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಳ್ಳ ಮಾಗೇರಿ ಎಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಬಾಳಿಗ ಅವನು ಅರುಣ್ ಪಡಿಯವ್ರ हो आमची लो माराय तुम्ही आमची जाऊन हे काम करची वेळ म्हणालो आम कळसिक ना मम्मा तू पळोवत यायला गद्देला रे तू पळू नका ते हे करचे फिक्स करचे वेल्डिंग ಊರಾಗ जावेत आपयलें ताणें म्हाका तागेल्या कॅबिना बँकान तुम्ही इतलें हार्ड वर्क करता जाल्यार मारे तुम्ही एक रियली एक कसं जालें वय जाव कजल ना तुम्ही बँका जावं जावन तुम्ही इतलें काम करता सेल्फ काम करता आमी सपोर्ट करता की तुजो प्रोजेक्ट असो कसो नाही म्हणालो व्हेरी गुड आज मॅनेजर म्हणून लोन दिला रे आमी एक हें खर्चाची इंडस्ट्री कितले म्हणलो 5 लाख ओके म्हणलो डन इनिशियल अमाउंट जाव का डन आमगेला ना रुपये नाही कळवा अन्न म्हाका कसले दिनी ताजे मध्ये गॅरंटर जावं का कळवा कसं करचें गॅरंटर एक अर्थ माराय म्हणून जायतं म्हणलें आनी आमगे लेक्चराला केलो जनाला पळोवन गेला गॅरंटी घालयतलो कोणी तयार ना आम्हाला त्या निम रिलेशन वायट करून नुकतो तुका लोन कसं नाही पळयलें म्हणालो कसं हांव व्हडलो बिजनेसमॅन हांव वेल टू डू हें आशिल्लें व्यारो पुरो ट्रान्सपोर्ट बिजनेस पुरो आशिल्लें हांव न्हू तो बँका भितर लोन घेना आशिल्लो ताका बँक लोन म्हणल्यार एलर्जी म्हणालो तागेले वचून सांगलें हांगा एक पेपर आसा ना एक सायन घालतलो म्हाका गेलें ताणें कसा म्हणून गेली हांव कसा म्हणून सांगलें कळवा हांवें जालें अन्ना सायन घालतरी तें हें जालें स्ट्रॉंग जालें हांवें घरा लोन दिलें इंडस्ट्री स्टार्ट केली 2 महिने भितर स्टार्ट केला खंय बैकांपाटी हांगा शिफ्ट जाल्याची बैकामाटी प्रोजेक्ट करून ते स्टार्ट केलें ते स्टार्ट करून हें पुरो सुरू केलो तरी लायक रेस्पॉन्ड 1 by 1 फॅक्टरीज पुरो आमकां एप्रोच जाता आशिल्ल्याची तें एक सेटअप जाता आमी आमगेलें युनिट फायन जालें म्हणल्यार लागींच घेतलें तशी तुम्ही रिपेरी वर्क घेता दिसता रिपेर क्रेन्स रिपेर बॉयलर्स मेंटेनन्स आमगेलें मात्र न्ही आमगेलें MRPL व्हडली कंपनी टायर कंपनी MRF टायर कंपनी मागीर BSF MCF कुदर बॉयलर्स हय तांगे बॉयलर पुरो आमी रिपेर्स आनी सर्वीस घेतला तें पुरो केलेलें क्रेन्स फ्रेंड्स पुरो मागीर ड्रिंकिंगाचे पुरो तें पुरो करचें तुमकां कशी आयलें प्रेरण आयलें रिपेरी वर्क म्हणल्यार क्रेन्स आनी पुरो रिपेरी वर्क स्टार्टिंगार आशिल्लें न्हू आमी स्टार्टिंगार फॅब्रिकेशन मात्र करता वय वय हाजी मिशनरी आनी मागीर हें केलें वय सांगलें पळय तुका वय तेन्ना सुरू केलेलें रिपेरी वर्क हें रिपेरी सुरू आशिल्लें फॅब्रिकेशन ताजे अनुभव तुमकां येड्यान एक बॉयलर करून पळय वय मागीर हें पुरो आमी उणी केलें
यांची आमकां पावलें समजलें फुलफील जाला आमगेले रिक्वायरमेंट. इतलें जाल्लें म्हळ्यार तुमकां IAS वर रेकॉग्निशन थंय मेळ्ळें. ISO म्हणल्यार व्हेरी गुड. लायक हें केलां जनांक सपोर्ट केला आनी आमगेले स्पेशल लायसन्स कशें की मेळ्ळां. स्पेशल लायसन्स स्पेशल रिपेरर मेंटेनन्स व्हेरी गुड. म्हणल्यार ते पुरो तुका स्टेज बाय स्टेज येवचें. हय. एक फस्ट तुका दिता एक रिपेर लायसन्स म्हणून दिता. रिपेर लायसन्स मागीर तुका तें दिता मेजर ते ISO मेळ्ळें आनी तुमकां फॉरेन कंट्रीज वच्चें ना. ISO मेळटा तरी पुराय फॉरेन कंट्रीज तुमकां एन्क्वायरी व्हड एक मायलस्टोन मार्क. फॉरेन कंपनीतून फस्ट आमी एक्सपोर्ट केलें श्रीलंकातून एक क्लायंट येयलो आमगेलो चायनीज क्लायंट. चायनीज हाणें इन्वेस्ट केलें श्रीलंका बी. सो थंय आमी सक्सीड जाल्याची सगळे होल प्लांट आमी तांगेले सेटअप करून दिले. ताजे नंतर मागीर नायजेरिया मोजांबीक ग्रेट. मागीर पुरो आफ्रिकन कंट्रीसांक पुरो वन बाय वन सप्लाय करता गेले. तुमी फायनली आमी इतले पुरो जाताना सादारण एक 20 वर्सां हें पुरो जाताना सेट जावचें. म्हणल्यार इतली पुरो आमी प्रोग्रेस जावन येयले. बरें. आख्खो पुरो हे बॉयलर प्रेरण दिलो मनीस एक आसा ताका आमी आजी गूर म्हणटाची. कोण तो बॉयलर इन्स्पेक्टर आमगेलो बाय बा. ताका आमी आजी देव म्हणटाचे आमगे. सो तेगेलें तें 150 kg बॉयलरांतल्यान मागीर 300 kg गेलें. 300 500 kg गेलें. 500 750 1 ton 2 ton 3 ton आनी आमगे ग्रेट अचिवमेंट 6 ton बॉयलर आमी ग्रेट. पयर करून पेटयले. वंडरफुल वंडरफुल. तें स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन करतना कर्नाटका कॅश्यू मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन सोडलो. हय तेंच्या तांगेल पयर 100th इयर हाका तांगेलें 100 year celebration ऑफ कॅश्यू प्रोसेसिंग. कॅश्यू प्रोसेसिंग हितून स्टार्ट जावन आयिल्लें कशें आशिल्लें वयला हें पुरो तांगेलें हें करून ताणें एक प्रोग्राम केलो. 3 दिसा प्रोग्राम TMA पळय अंतरी हांगा कन्वेन्शन हॉल. पळय आनी लॉंग कसलें अचिवर्स लॉंग जर्नी लॉंग रन आनी कॅश्यू फॅक्टरी भितर एक हें हाडलेलें कसलें बदलावणा. बदलावन हाडलें जन आसता मरे आमगेले मध्येन तूं. सो नायस. बट आमकां गोत नाशिल्लें वय सो आमी तांकां ऑनर करताची. वंडरफुल. तशें आमकां ताणें आपोवन पयर ऑनर आनी केलां. तुम्ही क्वाइटली कसलें बर्द्या मागशी काम करणो चंद करणो आशिल्लीच आशिल्लें. हेंचे एक बेस्ट उदाहरण आतां तुमकां ते मान्यता मेळ्ळें ते 100th सेलिब्रेशनाक ते तुमगेले टीमाक आनी तुमकां कसं मौल्य कसले हें आसता आमी आज एक फिगर दिल्ल्याची आमचे भितर रेकॉग्निशन हय रेकॉग्निशन दिलें. ते जावका जाल्यार एक स्किल जावका टॅलंट जावका. आमगेले 5 जण कामाची आशिल्लीची आज आमी 120 एम्प्लॉईज आसा आमगेले. तितले जाणां एम्प्लॉय केलां आमी तितले जाणां हें केलां राळोर वे तुम्ही दोग जण मात ओट्ट काम करताले येता आशिल्ले. आज जावका मागीर हेल्पर कळ्ळें. मागीर एक 10 जाणां घेतले स्टार्ट करतना. मागीर एज ऑन टुडे आमी 120 जाणां एम्प्लॉयमेंट आसा आमगेले. सो तांणी पुरो हॅप्पी आसताची पुरो आनी लायक सपोर्टीव आसाची आमकां. तांगेले एक ते एफर्ट टीम आनी तांगेले एक आज तांणी पळय आज हांव रिटायरमेंटा हाजीर आसा. हांव रिटायर आता जाता तुमगेले पूत पडोवन येता पूत पूत आनी तांगेले पड्या मामाले तांगेले दोग जाणां पूतू आतां बिझनेस आयिल्ल्याची ते अनेक आमकां कसलें वरदान देवालें. आज तुमी पळोवन अशें बरो आमचे भितर खंयचेय चेडूं एक पण शिकून भायर गेले म्हणजे बाबा सयट आयकनाची न्ही. तुमगेले एक मादर जावन मॉडेल जावन आसता. तें एक वरदान आमकां अनेक देवालें. आता आमी तुमगेले क्लायंट्स कसं सांगताचे म्हण ऐकूया हांवें. Zante, partner at Zante Cashews Goa. We are one of the pioneers in cashew processing and we have a presence over the last 100 years. For Zante's, Vinayaka Engineering is our partner in cashew and we have been working with them for the last 10 years. Most of our machineries what are required for cashew processing is purchased from Vinayaka Engineering, be it boiler, Borma, steam line, and now they have also ventured into feeding system, conveyor belts, etc. We love to do business with them because of quality, the price, after sales support, and just the convenience of installation and everything.
This is Damodar Kamath from Boda Surendra Kamath and Sons. As we all know, we are going through a huge mechanization process in cashew industry. Along with this process, Vinayaka Engineering is doing a lot of research, going through a lot of developments and giving a lot of new products. We have purchased many products from them and we are very happy about it. पूरा 100 bags 200 bags पर चांगलेलं करचे प्रोसेसिंग आणि पुरा मी ऑर्ड बॉयलर दिवन होते भारी हॅपी त्यांनी बघायला चांगलं एफिशियन्सी चढली ना अयो बा ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬॉयलर लाईफ तांकां भारी खुशी आधी ते आम्ही सर्ट बॉयलर दिला मनशाक एब्री भितर ते कशी वावले ते क्रेन आरे पुरो ताका एक क्रेन पोवना 2 क्रेन देव ते लोड करून पेटून बस सक्सेसफुल तो फिटिंग जातच ते इरेक्शन जातच इधर एब्रींत आणि एक आमगे व्हडली प्लांट ओरिसा भितर आता जातच ते जाल्ले ऑलमोस्ट 95% फिनिश जाला तेवे 100 crore प्रोजेक्ट आणि A to Z मशिनरी आमगे तुमकां दिला आम्ही म्हणाले ते इम्पोर्टेड मशीन पुरा घेऊन सप्लाय केला होता कटिंग मशीन पुरा सप्लाय केला कंग्रॅच्युलेशन तुमगे टर्न की म्हळ्यार टर्न की असं वय पूरा तू कधी बी फॅक्टरी जाल्ला रे तू जहाज आणि बिल्डिंग दाखयला पुरो आमकां भितर पुरा मशीन रन आता सध्या ना माराय अच्छा अच्छा हा लायक विषय वय 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 लायक विषय का कोणी ऐकताल्यांक एक ध्यान येता खुशी विषय आता इतले पुरे सेटअप जेवका जाला रे तुमगेले कुटुंबाचे कसं भाग संतो आयत पुरा सेटअप जेवका जाल्ला रे फस्ट मिगेल नावे मिगेल बायलेले ती सपोर्ट केले ती खंडित माझी हांव ह्या स्टेजा पावला आनी तिणी एक दीस तू इता येना लेट इता येता घरकडे इता म्हळ्यार आमी सकाळी 7 घंटे वता आशिल्ल्याची वय रात्री 12-2 ते मिनिमम आमगेले एक दीस येयना आशिल्ल्याची घरकडे म्हळ्यार तितले आमगेले काम कोरका आमी एक आमगेले ओन जावका कसले ताका सपोर्ट जावन फॅमिली देवका न्हू आज मेल बायलेक नमस्कार व्हेरी गुड तिने मिगेले पळयत आसल्यार तिका खुशी जातले तिने मस्त सपोर्ट केला बायलेन एक पोतू एक दुव ना एक पूतू विनायक बाळीगाव न्हू आनी एक दुव पूत मिगेल उठू असत आत्मेल बिझनेस देवाल दया चडलो आमगेले बिझनेसा भितर येवन आमकां सपोर्ट करचेच पडे तुमगेले एक मादर जावन चेडू आनी तमगेले बिझनेस चंदुकोन पळोवच्या येवका खंडीत म्हळ्यार एक विषय भारी आयला रे तो मनीस परिपूर्ण धन्य तो आनी तशीच आतां अनेक एक दोग जन व्हिडिओ सांगता आशिल्ले जे ते कसं म्हण पळया Pramod Kamath, partner of K. Subrayanand Kamath and Sons, Kasargod. We have been customers of Vinayaka Engineering Works for more than a decade. We have purchased multiple boilers, hot air oven bormas, conveyors, bins, etc. We are very happy with the construction quality of their equipments. Tukaram Prabhu, proprietor of Messrs. M. Madhurai Prabhu, and we have been associated with Vinayaka Engineering since the early 80s, and starting from the baby boiler till installation of different IBR boilers of different capacities, 500, 750, and now we are using their 1.5 ton boiler, and we are very much satisfied with the service given. Starting with Mr. Arun Padiyar and Sudhakar Baliga. ग्रेट वर्क भारी हार्ड काम केलं इतले कष्ट काणो बायकार की स्कूटर की पुरो वचून बायकार बोनू केलं नाही पुरा आता वरी कारण असं आता एक
जनान एक मंच मंचगे दाखयले कोण दाखयले नाव वयले ते एक व्हड विशय रेकॉग्नाइज जाल्ली ती हे बाय अद्द भितरी केसीएम रेकॉग्नाइज केला तर ती तुमकां बँकाच्यानी पयरी रेकॉग्निशन करतरी बँकर्स पयरी फाउंडर 123rd बर्थडे सेलिब्रेशन आशिल्लें पयरी नोव्हेंबर पयरी 19th वय थंय तांणी बँकाच्यान ऑनर केलें वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट कस्टमर Customers. बँक Wow. बँकांतल्यान एका क्लायंट सिलेक्ट केलें सो उर्वा अशोकनगर ब्रांचांतून आमी सिलेक्ट केली कंग्रॅच्युलेशन अगेन थँक्यू ना ते तांणी एक ऑनर केलें ऑनर करतरी आमी आज 1 by 1 रेकॉग्नाइज जाता वचची समाजा भितर आता आमगेले ऑडियन्स सांगतो बिझनेस कोरता म्हणून मन असता जाल्यार तांकां भैया तूं म्हणला म्हणके जाल्यार तूं धैर्यार चमकलो तुगेले एक अनुभवाचे 2 उतर आमगेले तरणाट्याक सांगता की सांगचे जाल्यार कशें सांगचे म्हण जाल्यार फस्ट धैर्य सुको मनशाक करेक्ट हांव करता म्हणून तुका दुड्डू हें तें पुराय हांव एक उदाहरण वय एकदा म्हण हांव दुड्डू नाशाहीर मनीस झिरो बॅलन्स झिरो बॅलन्स रे केलेले बँकांतून झिरो बॅलन्स बँकान दुड्डू ना आतां ताज्या पडना ओन्ली बाय हार्ड एफर्ट्स हार्ड वर्क थंयचे जावते आज हांव मिशनरी भितर केलो पाय तूं IT कंपनी जेव्हा तुका कसं स्किल दाखोवचें पळय तशें हांव न्हू कोणेय एक करता म्हण जाल्यार खंडीत तांणी हार्ड वर्क करूंक कशेंची लक्क प्रयोजन ना हार्ड वर्क करना ताका प्रयोजन दोन्ही असो का दोन्ही असो वय आता आमी तुगेले फोटो पळय हांवें फोटोज हें पळय 1986 न्हू आमी फॅक्टरी ओपनिंग केल्ले फोटोस हो 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 आनो नवे हांवें पळय मेन स्विच हांव करता ओपनिंग सेकेंड गुरुपूर सदानंद प्रभू जे तुगेले अचल इंडस्ट्री ओनर कॅशबॅट तांणी आमकां फस्ट सपोर्ट केलो कळ्ळें सपोर्ट मस्त केलो सो व्हरल्यार पुरो ते मिशनरी पुरो पूज जावन मिशनरी चांगलो करचे फोटोस स्टार्टिंगाचो 1983 वा 85 कार आमगेले ते फस्ट सर्विसेबल व्हॅन ते घेतली आमी फस्ट तांगेले बँक तुका सर्वीस दिवच्या म्हणून एक व्हॅन आनी आमच्या एकडे ते कार कार ताच्या पुढे बायकार आशिल्ल्याची बट तू बायकार भोंवता असल्यार जेवण तितले भितराची काय ना दिसता गेला बायकार आयला कसं करत हो म्हणून एक कार घेतले ते कार तेंका फेमस त्या तुका फिएट आता ना आणि अँबॅसेडर पळय ते एक अँबॅसेडर नेक्स्ट हा हे पुरो आमी मिशनरी फिट केलेले क्लायंटल फॅक्टरी फोटोस ते ऑटोमॅटिक काजू बी बॉईल कर न्हू करंट तरवे त्या पुरे वय पुरो करंट रे आमचे भितर काजू बी स्टोर करचे कळ्ळें ते स्टोर करून जाता ताका मुळान हें दिता ती हीटर ओपनिंग ते ओपनिंगान तूं ते कन्वेयर पडता ड्राय जावच्या कन्वेयर तुला ना ते वता काही पुरो वचूंक पडटा तुका बॉयलिंग वता कटिंग वता पिलिंग वता अशी म्हणून त्या पुरो तुमगेलेची ना हे पुरो आमी म्हळ्यार रिसर्च R&D आयडिया आज तू हांव म्हणलो एक टायमार काजी बी फॅक्टरी तू एक गोळी प्रोसेस करू सहज जावं जाल्यार आज एकलो पुरो आज तुगेल्या फॅक्टरीन तू एक 85 जेवण आशिल्ली फॅक्टरी भितर आज 100 मात्र पुरो वतोस कितें सो ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज लेबर मेळनाच सो लेबर उणी जाल्यार कुठले जेवण आखवताची मॉडिफिकेशन वताची हे पुरो ते आतां पळय कन्वेयर ते म्हणून तूं हें पास जाता पळय तांतू बी वच्यो ते पुरो आमी करताची कन्वेयर तुका ते खाली दाखोवचे म्हळ्यार लेट जाल्लें जाल्यार पळयले आसा ते दाखोवचे जाय न्ही मागीर नेक्स्ट हे आपले ड्रायर्स एक वर्सा भितर फिट केलो म्हणून फिट केलेले हय नंबर ऑफ ड्रायर्स तूं एक 3 टन प्रोसेस करता म्हणजे जाल्यार तुका एक पुरो ड्रायर चड टन चड तूं नंबर ऑफ टन्स पर डे 100 टन्स करता म्हणाली चड ट्राय हय तुका ते साधारण एक 30 देवपा हें बॉक्स हे एक आमगेले हॉट केक प्रोजेक्ट हे तुका पुढे सगळे आमी करताले म्हयन्या एक वता आशिल्ले म्हयन्या 10 करता ग्रेट
सो ताका भारी डिमांड रयर अभिनंदन तुमका अभिनंदन आता अनेक येव चेडू आनेतना चेडू ऑटोमॅटिकली तांणी हार्ड वर्क करपाची बॉयलर हें पळय तें काजू बी सॉल म्हणलें पळय ते सॉल हें करूंक विंगड करूक हें करूंक सही सेपरेट करून सेपरेट होय आता ಇವತ್ತು किती सालेक डिमांड होतं कजी बेस होते होते त्या म्हणलो काजू बी फॅक्टरी न्हू आज प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट काजू बी त्या सॉल हाकोता तेल्ला काजू बी सॉलच पडते बायले होय ऑइलच ತಂದಿದೆ होय त्यांची ತಂತು 30% ऑइलच तू 100 किलो हें मेळना तुका 30% तुका ताका मिशिनरी आसा त्या मिशिनरी करनी ते तुका मेळटा अहमदाबाद बॉम्बे मेळटा हें तेंची पुरो बॉयलर वयर वच्चे ते पळय येद्र दिसता कन्वेयर ड्रम कन्वेयर ते ड्रम दिसता पळय होय पुरो आतां तुगेले काजू बी बॉयल जातरी आमचे भितर कांत भितर जिन्न वता बिन्न तुलान आखेता म्हणजे ते रोस्टिंग ड्रम तुलान कन्वेयर कटिंग सेक्शन वता सो हे फुल्ल मॉडिफिकेशन आज पळय पुढे मॅक्झिमम म्हळ्यार 5 टन पर डे करतले काजू बी प्रोसेसिंग आज ही 100 टन थंय गेले 5 to 100 काही 5 to 100 टन तुमगेल ते दुद्धा डायरीन ती बायलर्स तुमगेल आम्ही दुधा डायरीतू बॉयलर विणाले त्यापुढे रिपेअर वर्क रिपेअरिंग मेंटेनन्स इयरली इन्स्पेक्शन असतं बॉयलर सो आम्ही बॉयलर ओपन करून भितर क्लीन करून मागीर बॉयलर इन्स्पेक्टर घेवन येऊ ताणें इन्स्पेक्शन करूं असो भितर स्केलिंग जालें की भितर रस्ट हायजिनिकली जावपाक हें जालें की पळोवन ताणें ओके करतरी मागीर ते सर्टिफिकेट तांकां दिवचें सो आमी एक रिपेअरर फस्ट मेळ्ळ्यान पळोवंक बॉयलर रिपेअरिंग लायसन्स ते फस्ट म्हळ्यार हें कशें हें पळय डब्बू भरची मिशीन आनी तूं 4 डब्बू भरचे 2 डब्बू भरचे पुरो आसता म्हळ्यार पळय तें अशी वायब्रेट जाता आसता 2 वट काडा पळय तांदूळ तूं 2 डब्बू दवरच्यो ते डब्बू वायब्रेट जावन तांतूं भितर डब्बू भरता बसता 5 मिनट भितर भरून जाता तुका 4 डब्बू 5 मिनट भरून जाता हें 5 मिनट हें पुरो हातान भरता आशिल्लें पुढे पूण हें कटिंग मिशीन एक्चुअली केल्लेलो मनीस बंदरारी एकलो वेंकपू आशिल्लो ताणें डिजायन तागेले डिजायन ते आमी घेवन आमी हें करूं सोरी म्हणलो आमी कोणी बरयता खंयचे असं लायक ही विशय ताका पयलीं बारी ऑनर केला तान केलेलो डिझायन काजू बी कटिंग केलेलें पुढे काजू बी भितर सॉल केस हें सुत्तळी ते पुराय तशें तें पुरो येता बोल्ट नट हेळ्ळें पुरो येता तशी ना तुरू म्हळ्यार केलो कडेन डोंगी उरता आशिल्ली ती वेटाक फातर भरचे गोणीन तूं काजू बी एक 100 किलो भरतना 5 किलो फातर घालता कळ्ळें जली फातर हें पुरो करप्शन तें व्हडलें न्यूसेन्स काजू बी फॅक्टरीन ते आमी काजू बी वॉश करचे आतां आनी तुका कशें पळय तांदळां तुला फातर काडटा कोयर काडटा तशीच काजू बी पुरो हें काडटा कोयर वता पुरे पुरो कोयर वता कंप्लीट वता क्लीन काजू बी येता हें एक आमगेलें लेटस्ट मेशीन मेशीन डिश टोनर म्हणून हें पळय गॅस घालची डब्याक कार्बन CO2 घालची म्हणाले डब्बू बंद जाता रे वय पण तूं कंप्लीट वॅक्यूम करून एक सायड आपण वॅक्यूम करता आनी एक सायडान CO2 एर टाईट जाता एअरटाईट ते इमिडिएट वायर जायना सील करतात शोल्डर करतात हें तुका अप टू 3 months यू कॅन स्टोर त्याचे शेल लाईफ ना म्हणल्यार तुका किड जेवचें हें पळय जाता कंप्लीट 3 months म्हळ्यार क्वायट मोर देन सफिशियंट आतां तुगेले एक एक्सपोर्ट म्हळ्यार हांगा तुला न्हू 1 महिने भितर पावता खंयचे कंट्री करेक्ट सो तांकां एक लायट मिशीन लायट R&D हें पुरो पळय 1 by 1 एवड येता आसा ಕೃಷಿ ವಿಷಯ ಅನೇಕ ಏವೋ ಬರ್ತಾ ರಬ್ಬೋ ಸುರುಡು ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕರೆದು ಆಫೀಸ್ ಬರಲ್ಲ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಭಾರಿ ಏಕ
धन्यवाद तुका तुगेले काम आतां अशा पुरो तुका थोडे वेळ जाल्यार हांव तुका रिक्वेस्ट करतना तूं सुरवें म्हणलें मगला कसले ना गो म्हणून आतां आयकतना तुगेली स्टोरी भयंकर आसा लायक विशय आनी आमगेले खंडीत आमगेले प्रेरणादायक टॉक्स उतर आमगेले विक्षकांकय खुशी जातली तांकां एक आमी कसले करता म्हणलें एक मना येवका म्हणून हांव शुभेच्छा करता तुमी आयल्याक धन्यवाद सो म्हाका हे दिसता जी आजी तुमी आमकां आपोवन विश्व कोंकणी सेंटर सेंटर फर्स्ट टायम येवचें म्हाका हाजी भारी खोशी जाली हें पळोवन कित्याक म्हणल्यार हें पुरो पळोवंक जाल्यार एक योग येवंक म्हणटा हांव मस्त आभारी ताजे तरी मस्त थँक्स जयश्री सुधाकर भारी खुशी जाली आनी आमगेला वेळ आतां सानस देखून आमी हांगा मुक्ताय करया आनी विक्षकांकय आमगेले आतां उलयले एक चंदायर हांगेले प्रयाण तुमी आयकलींची तुमकां खंडीत खुश जावन अशा पुरो तुमकांय प्रेरण मेळ्ळो म्हूण सांगतची हांव हांगा मुक्ताय करता देव सगळां बरें करो.